Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. वेळार आम्ही आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन देवाक दिन वाचूया. ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओ हालेलुया. ला शिला बाशा काराबा कोराबा सेकेरा बाशा रिवा शाका माकोरा सिकाराबा सेकेरा बांतोरो रिमा शिकाराबा तोरो बोसेका माकोरो बोजेके ओ बाराबांत्रो उत्रमा सिकांतोरो सिकाराबा से ओ बाराबा सिकाराबा शिकाराबा. ओ थँक्यू लॉर्ड जीजस. हांव तुका दिन वाचता ह्या वेळा पासत, ह्या सोबीत म्हज्या भाव भयणां पासत, तेंच्या जिविता पासत, तेंच्या कुटुंबा पासत तुका वाखाणटा, तेंच्या वावरा पासत आनी आमकां जण एकल्याक दिलेल्या हर एका देण्या पासत. मोगळा जेजू तूं आमकां सांबाळताय, तूं आमकां राखताय, हर एका तुफानांसून तूं आमकां भायर काडटाय, कित्याक तूं आमचो मोग करताय, कित्याक तूं आमचो मोग करताय. तूं आमचो मोग करताय. देखूनच तुवें आमकां आमच्या हर एका पातकांतली तुज्या रक्तान धुवन काडलाय, कित्याक तूं आमचो मोग करताय. तुज्या रक्तान तुवें आमकां शुद्ध केलाय, नितळ केलाय, कित्याक तुजें रगत पवित्र. तें रगत तुवें हर एका भुरग्याचेर वारोयलाय आनी देखूनच तुवें आमकां हर एका वायटांतली, पिडेंतली, कश्टांतली सुटका दिलाय. आतां कसलेच पिडेक आमचे वयर अधिकार ना आसा, कसल्या शिकपणाक आमचे वयर अधिकार ना, कसल्याच कश्टांक, दुखांक आमचे वयर अधिकार ना आसा, कित्याक तो अधिकार तुवें काडून उडयलाय. कित्याक तुजें उतर सांगता, जो कोण तुजेर भावार दवरता तेका आनी तेच्या घराबाक तारण मेवता, सुटका मेवता, सोडवण मेवता, कित्याक तूं सामर्थ्यशाली आसाय. तुजे भाशेन आनीक दुसरो देव ना, तुजे भाशेन आनीक कोण ना म्हज्या दुनिया. तुका वाखाणटा, दिन वाचता, जिविताच्या हर एका वेळार तुजी स्तुती करता. कोणाशी म्हणून आमी वेतले दुनिया. एकूच वाट जावन आसा मोगाच्या भाव भयणांनो, आनी ती वाट म्हटल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त. खंय म्हणून वेतले हांव, कित्याक तोच आमची सुरवात आसा आनी तोच आमचो शेवट आसा. तोच आमचो आल्फा आनी ओमेगा. कितली धांवल्यार पासून आमकां एकाच वाटेर वचोचें आनी त्या वाटेर आमकां सत आनी जिवीत मेवता. आनी तें सत आनी जिवीत म्हटल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त. ओ हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ओ थँक यू जीजस. तुज्या मोगा पासत, तुज्या सता पासत आनी तुज्या उतरां पासत, कित्याक ह्या उतरां वरवीं आमकां सत कळटा. ह्या उतरां वरवीं आमी सता वाटेन आसता आनी ह्या उतरां वरवीं आमकां जिवीत मेवता, कित्याक तुजें उतर जिवे आनी गुणवंत दोनूय वाटेन पाजळलेले तलवारी भाशेन ते आमच्या जिवितान काम करता. ते आमच्या जिवितान काम करता. मोगाच्या भाव भयणांनो, कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता, ह्यो सगळो संवसार संपोवन वयतलो पूण देवाची सामर्थ्यशाली उतरां केन्नाच नाश जावची ना, ना जावची ना, कित्याक देवाची उतरां आसात. ती देवाच्या आत्म्यान बरयलेली उतरां आसात आनी ती उतरां सामर्थ्यशाली आनी जिवी आसात. ज्या वेळार आमी ती उतरां आमच्या जिवितान आयकता, पाळता आनी ती फॉलो करता, त्या वेळार ती आमच्या जिवितान जिवी जातात आनी त्या वरवीं आमच्या जिवितांतले हर एक प्रॉब्लम्स, पिडा सॉल्व जाता. त्या जिवे उतरांक मान दिवया, कित्याक हे जिवे उतर म्हटल्यारूच स्वामी जेजू क्रिस्त. हे जिवे उतरांक मान दिवया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत रितीन तुमच्या जिवितान काम करता, तो सोबीत रितीन माझ्या जिवितान काम करता. त्याचे जे काम आसा ते महिमेवंत आसा. आमी महिमेनसून महिमेन दर एक दिसा वचत आसा. आमेन. हालेलुया. त्याचा मोग आमच्या जिवितान काम करता. त्याचा मोग आमच्या जिवितान काम करता. थँक्यू त्याच्या जिविता पासून. थँक्यू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. आजचे देवाचे उतर घेयात. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13, जो वाचो 16वो अवेसर 13वे वर. मराठीन योहान 16वा अध्याय 13वी वर. देवाचे उतर कितले बरेपणान सजमयता ते पळयात. ते देवाचे उतर अशा भाशेन सांगता. सताचो आत्मा येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो. कित्याक तो आपले पदरेन उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां तो कळयतलो. आमेन. सो हय जेजू क्रिस्तान आपल्याच भाशेन सताक एक आत्मो म्हूण नांव दिलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजून आपल्याच भाशेन कित्याक जाणा जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, हांव वाट, हांव सत आनी हांव जिवीत. तशेंच सताचें नांव आत्म्याक दिलां. आमेन. सो जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव सत आसा. पिलातान विचारलें सत कित्याक? म्हणटा हांव सत आसा. सो जेजू हें सत आसलें आनी आतां जेजू सांगता पवित्र आत्मा पासून सत आसा. कित्याक तो सता विशीं उलयतलो आनी ह्या टायमाक तो म्हणटा तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो. हाफ ना, पूर्ण सत. ज्यो वस्तू आमच्या पुर्वजांनी केल्यात, ज्यो वस्तू आमच्या जाणट्यांनी केल्यात, ते आमकां उगडापी करून दितलो. कितें चुकीचें केलां, कितें बरोबर केलां. कित्याक तो पूर्ण सत आमकां शिकयतलो. प्रेज द लॉर्ड. घडये आमी आमच्या जिवितान परफेक्ट नासतल्या, घडये आमी आमच्या जिवितान सारके जागेचेर नासतल्या, पूण तो तुका सारके जागेचेर हाडटलो. कित्याक तो सताचो आत्मा. सत म्हटल्यार कितें समजून घेयात. आयज सत म्हटल्यार कितें? जी वस आमकां खबर ना ती वस देव सांगता ही अशी आसा, हेका म्हणटा सत. आनी हें सत कोण ना कोणाच्या तरी तोंडान येता. प्रेज द लॉर्ड. कोण ना कोणाच्या तोंडार येता. प्रेज द लॉर्ड. हें सत कोणाच्या ना कोणाच्या तोंडान येताच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणाच्या ना कोणाच्या तोंडान येता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आयज सत लोकांक जाणा. आज सत दर एकल्याक जाणा, पूण सताक एक्सेप्ट करूंक नाका. सताक एक्सेप्ट करूंक नाका. कित्याक सताक एक्सेप्ट करूंक नाका जाणा? कित्याक सताक जर घेवन चल्लो तर आमकां लोक कितें म्हणटलो. जर सताक घेवन चल्लो तर लोकां आमकां कितें नांव ठेयतलीं. जर सताक आमी घेवन चल्ल्या तर लोकां आमकां कितें म्हणटलीं. प्रेज द लॉर्ड. लोकां आमकां कितें म्हणटलीं. पूण बायबल कितें म्हणटा तें सत आसा. सत हें उजवाडा भाशेन आसा. सत केन्ना काळोखान रावंक शकना. सत केन्ना एंड जायना. सत सदांकाळ विजय आसा. प्रेज द लॉर्ड. ते सत आसा. प्रेज द लॉर्ड. ते सत आसा. सत. आयज आमी पळयता जाल्यार जायत्या जाणांका खबर आसता सत कितें तें, पूण तो स्टँड घेवंक शकना. ते स्टँड घेवंक शकनात. सता वरवीं झुजोंक शकनात. कित्याक खोटेपणाचो आदार तांकां बरो लागता. खोटेपणाची भाकर तांकां बरी लागता. सिराक म्हणटा जो कोण खोटेपण करता तेच्या तोंडान खोटेपणाची भाकर पडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खोटेपणाची भाकर पडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खोटेपणाची भाकर. पळयात देव ज्या वेळार ह्या संवसारान आसलो आनी त्या वेळार तेच्या सामकार एकूच वस्तू आसली, ती म्हटल्यार सत. आयज फारिजेव, सादुकी, धर्मशास्त्री वायट कित्याक जाले? कित्याक तो सत उलयतालो. तो सत उलयतालो.
आयज जुवावांक कित्याक मारलो गेलो, जुवावांक कित्याक तेचो गळो कातरलो, कित्याक तो सत उलयतालो. तेणी सत्य सांगले. बाबा सताचे फारीकपण तुमकां दिवचें पडटा. प्रेज द लॉर्ड. जो मनीस सत उलयता न्हू तेचें फारीकपण ताका दिवचेंच पडटा. पूण असो न्हू घडये आमकां दिसता सतांक आमकां कोण रिस्पेक्ट दिवचो ना, सत जर आमी फॉलो केल्यार तर आमकां कोण मान दिवचो ना. पूण एक मात सदांच मतीन धरात, सत तुमी आतां हंय जर तुमकां मान ना मेवलो तरी स्वर्गा राज्यार तुमचो मान 100% आसा. 100% आसा. कित्याक जाणा आमी सताक संवसारान विसले. पवित्र पुस्तक म्हणटा सगळ्यांच्या हुजीर जर तुवें म्हाका स्विकारतय जाल्यार हांव सगळ्या देवदूतांच्या हुजीर तुका स्विकारतलो, आनी जर तूं सगळ्या देवदूतांच्या हुजीर जर म्हाका नाकारशील जाल्यार सगळ्यांच्या हुजीर हांव तुका नाकारतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार जें आमी कितें करता, जें आमी कितें संवसारान करता तें 100% आमच्या फुडाराक आसा. 100% आमच्या फुडाराक आसा. 100% आसा. 100% आसा. हालेलुया. पळय देवाचें उतर हंय कितें म्हणटा, जॉन चॅप्टर 16:13 सताचो आत्मो येतलो. सो सताचो आत्मो कित्याक जेजून अशें कित्याक थंय म्हणूंक ना आत्मो येतलो, पवित्र आत्मा ना, थंय सताचें कित्याक म्हटलां, कित्याक सत ह्या संवसारान खूब म्हत्वाचें. प्रेज द लॉर्ड. सत ह्या संवसारान खूब म्हत्वाचें, खूब म्हत्वाचें, खूब म्हत्वाचें, खूब म्हत्वाचें. हर एकल्याक आपल्या जिवितांत सत इम्पॉर्टंट आहा. हर एकल्याक सत इम्पॉर्टंट आहा. आनी तुमच्या जिवितांत तुमच्या सताची जागा तुमी डिसायड करतात, तुमी ठरयतात तुमच्या सताची जागा. म्हाज्या जिवितांत सताची जागा हांव ठरयता, आनी कोणाच्या जिवितांत सताची जागा आनीक ठरयतली. तुमी म्हणटाले ब्रदर सताची जागा, येस, कित्याक म्हजेर डिपेंड आसा हांव कितलें सत घेवन चलता तो. तुजेर डिपेंड आसा तूं कितलें सत घेवन चलताय तें. कित्याक सत जेंचे चड आसा ती विजय आसा, ती विजय आसा. पळयात बाबा, बायबल जर वाचता जर आमी तर जेनेसियस ते रेव्हेलेशन हें जें कितें आमी वाचता तितून एक आमकां सजमता, एक वस आमकां सजमता. आनी ती एक वस म्हटल्यार अशा भाशेन जावन आसा, देव खोट्याक श्राप दिता आनी सताचो मोग करता. आमेन. देव खोट्याक श्राप दिता आनी सताचो मोग करता. सो पळयात तुमचे लागीं सत आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी तें सत सोबीत कायेन तुमचे भितर आसा. सोबीत काय ते सताक घेवन वाडयात, सतान चल्यात, सत ते सजा, सत ते सजल्यात. देवाचे प्रेझेन्स हांव मागता, देवाचे प्रेझेन्स. जितली कोण आयकता देवाची प्रेझेन्स मागता, देवाचे हाजीरपण मागता, कुरपेन भरता ती देवाची कुरपेन भरता, संपूर्ण देवाची कुरपेन भरता, संपूर्ण जेजू क्रिस्ताच्या नावान. आमेन. गॉड ब्लेस.